चोडणा जी फेरी बुडल्या ताचे वयल्यान कळटा फेरीबोटी चलोवपाचें ॲडमिनिस्ट्रेशनूच बुडलां म्हूण. मुळावी पंपा सारकी सुविधा ना. ते कामगार बालद्यांनी उदक काडटात. हाका ऑफिसराक जबाबदार थारावपाक जाय म्हूण विजय सरदेसाय उलयला. आरडीएक्स खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. बोट बुडपाक एक क्लियर कारण अशें दिसता की फेरी बोटी चलोवपाचें ॲडमिनिस्ट्रेशन बुडलां. पण फेरी बोटींनी पयलीं पंप म्हणून आसता. आतां तांकां सांगतात की तुमी बालदेनी काडा म्हणून उदक भरता. पंप कित्याक ना फेरी बोटींनी? आनी ते फेरी बोटी तो विजय मरीन म्हणून करता तो म्हाका दिसता डिफेक्टीव मॉडल इटसेल्फ इज डिफेक्टीव. आनी हो मॉडल दिला कोणें? एक ऑफिसरान जो एक्सटेंशन सोदता. त्या ऑफिसराचेरूय बरें सगळें आयलां कितें कितें ते पयलीं जावं उलयना. बट आय थिंक वील हॅव टू गो टू द बॉटम ऑफ दीस इज पब्लीक सेफ्टीचो इश्यू न्ही. लोक तातूंत वतात मरे. हांव सप्तकोटेश्वर वतना ती फेरीबोट घेता, तीच फेरीबोट घेता. चोडणेच्यान थंयच्यान ती बुडल्या. सो हाजो अर्थ कितें? सरकाराचो एक इररिस्पॉन्सिबल ऑफिसरा खातीर लोकांचे जीव धोक्यान आहा. आनी सरकार अकाउंटेबिलिटी सामकें फामाद आहा की कोणाकूच अकाउंटेबल धरना. आज हें जालां ताजेर ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल धरूंक जाय. ते लोकांक न्ही काम करता ते तांकां सांगतात बालद्यांनी काड म्हणून. पंप आसूंक जाय आशिल्लो उदक भायर काडपाक. खंय आहा तांचें? मिनिस्टरान सांगलें फिटनेस चेक करतले. आतां फिटनेसाचो इश्यू ना. ह्यो डिझायन फॉल्टी आहा तांचो म्हणून ते उदक भितर सरता. आमी इनोवा गाडी घेवन वचनात सप्तकोटेश्वर. ही घेवन वता ऑडी. वयर चडूंक शकता, हाय वाडोवंक शकता, 4 व्हील ड्रायव्ह करून. कित्याक फेरीबोटीन वतना आपडटा म्हणून ते. सो गाडी जी मोस्ट पॉप्युलर इनोवा म्हणटी आतां ही एम्बेसेडर कशी जाल्या. ती गाडी जर तुमचे फेरीबोटीन वचना तर तुमी जो कोण प्लॅन करता डिझायन करता ताजेर कितें तरी घुसपालां.